आयज आमी हांगा समाज बांधव खांडेपारचे जमलेले आसा। एक प्रेस नोट घेवपाक कारण म्हणजे आमचो समाज वावरपी रामा काणकोणकर समाजाचो हेजेर पयर 18 तारखेक दिसा धवळ्या एटॅक जालो, तेका निशेध करपाक लागून आनी तेका सपोर्ट करपाक लागून आमी आयज हांगा प्रेस आपयला। आमच्या वांगडा प्रेसाक आमचे आसा कुट्टी खांडेपारचे आदले सरपंच सुप्रिया संतोष गावडे, आमचे कुट्टी एक्स पंच रवींद्र गावडे आनी एक आमचो कुट्टी खांडेपारचे एक्स सरपंच श्रावणी शिवानंद गावडे, तशेंच समाज वावरपी नामदेव गावडे, अशोक गावडे, वासुदेव रंगनाथ सगळे जमला आयज आमी हेजो निशेध आनी रामाक सपोर्ट करपाक सगळे जमलेले आसा। 18 तारखेक ब्रेस्ताराक दनपारां रामा काणकोणकाराचो हल्लो जाला पळय, 4 दीस जाता, अजून तेजो मास्टरमाइंड कोण तो सापडना। सो तो हांव सरकारा कडेन मागता तेजे बेगीन तो मास्टरमाइंड कोण, सो तेजें कारण कितें जिवघेणो हल्लो करपाक, तो आनी कितें कारण आसतलें तें लोकां मदीं सत्य परिस्थिती कितें ती गव्हर्मेंटान बेगीन हाडची। असो खंयचेय समाजाचो मनीस कोणीय जावं, सो अशे तरेन हल्लो जावंक जायना। सो हे हल्ल्याचो हांव निशेध करता आनी बेगीन रामाक न्याय दिवचो अशे जो आवाज उठयता त्या गांवचे जे समस्या आसा त्यो नाका, तांकां गांवांत कितें जायें कितें नाका हें गांवकारांक खबर आसता। आनी असले टायमार जेन्ना सरकार जावं कोणूय कितें करता तेन्ना आवाज उठयता तेन्ना असो तरेचो ताजो दाग घेवप, तेजो असो तरेचो हें करप जाल्यार खंयचोच समाजाचे फुडें सरपाक हें दिना अशें तरी दिसता। आनी ह्या रामा काणकोणा सारके असो एसटी समाज आसा, ह्या समाजाचो एक लोक जो कोण तरी आवाज उठयणारे तर आवाज बंद करपाचो प्रयत्न करता जाल्यार हो सामको निशेधात बरो आसा। आयज आमी खांडेपारा एसटी समाज आनी ओबीसी समाज सुद्दां आयज सपोर्टाक आसा। हेजो न्याय जो मास्टर माइंड आसा हो एकटो न्ही, हे कोण तरी एक रचना केल्ली आसा आनी ही रचना कोण तरी कोणा आवाज बंद करपाचो प्रयत्न करता। जो रामाचेर हल्लो जालो ते हल्ल्याचे कारण कितें तें आमकांय खबर ना। आमी एक सरकारा कडेन मागता कित्याक हे हल्ल्या फाटल्यान कोण मास्टर माइंड आहा तो तेणी दाखोवन दिवचो, कित्याक लोकांकूय कळपाक जाय। नमस्कार, सगळ्यांक खबर आसा की 4 दिसां पयलू आमचो एसटी कम्युनिटीचो भाव रामा काणकोण हेजेर प्राणघातक हल्लो जाल्लो आसा। हांव सगळ्यांत पयलू ह्या हल्ल्याचो निशेध करता, कित्याक जर अशे आमच्या गोंयाक लागून वावुरपी जे आसता तेंचेर जर अशे अटॅक जायत जाल्यार आमचे सर्वसामान्य लोकांचें कितें जातलें।